खूब म्हणजे खूब बरें जालें आनी डॉक्टराचे अशें आसा तें म्हाका कळना कितें कशें वर्णन करूं जाय तें हो सरकारान तेजेर
आसता हें एक बरी केल्ली आसा त्या ताजेर निश्चितपण आमी तांची डेट पळोवन डॉक्टरांची डेट पळोवन फुडें आमी हो आनीक हे कॅम्पाचें अरेंजमेंट करपाक आमी पळयतले. ह्या कॅम्पाक आमची अपेक्षा आशिल्ली 10,000 लोक येतले. जशें आमी थंय अपेक्षा केली 3,000 लोक आसतले पूण ते 5,000 जाले. तशें ह्या कॅम्पाक 10,000 अपेक्षा आशिल्ली. ते पद्दतीन आमी सगळें सेटींग ते पद्दतीन केल्लें. जवळ जवळ 70 बेड 140 दोतोर येतले हे अपेक्षेन 170 बेड लायिल्ल्यो. डिफरंट वार्ड केल्ले, महिला खातीर सेपरेट, हेच्या खातीर सेपरेट, जेंट्सा खातीर सेपरेट अशे वार्ड केल्ले. गायनिक डिजीज़ में लेडीज़ पेशेंट बहुत ज़्यादा मिली है हम लोग को देखने पे। इस एरिया में सबसे ज़्यादा जो यहाँ की लाइफ स्टाइल और यहाँ पे जो खान पान रहता है उसका असर गायनिक डिजीज़ पे बहुत ज़्यादा मिला है. ओके, म्हजें नांव रेमी रॉड्रिगीस. हांव गांवसाडा रावतां आनी म्हाका पांय दुखताले. हांवें जेन्ना पळय ट्रिटमेंट घेतलो तेन्ना बोटांक तेंच्यांनी हें केलें म्हणल्यार पांय म्हजे सारके जाले. पांय दुखताले पळय ते सारके जाले. हांव एज अ वॉलंटियर म्हणून हांगासर आसा. 8 दिसान आयज हांवें फर्स्ट टायम ट्रिटमेंट घेतला म्हणल्यार लोकांचे वय तेन्ना ते मातशें चलूंक लागले. दुसऱ्या दिसा ताचेर आनी एक इम्प्रूवमेंट मेळटलें. तिसऱ्या दिसा ताणें फूल स्टेडियमाक रावंड मारला. आनी एक पेशंट आर्थरायटीस आयिल्लो की तो तसोच खुर्चीर बशिल्लो, ताका उठोवपाक आमकां 2 मनशां लागलीं आनी ताका ट्रिटमेंट दिली. मातसो
एक ऐतिहासिक गेम का आखिरी दिन, मेरे हिसाब से शायद एशिया का अगर मैं बोलूँ सबसे बड़ा ऐतिहासिक कैंप हो तो उसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आप इसको इस कैंप तक, इस गोवा तक सीमित मत रखिए, पूरे देश को आरोग्य दीजिए। और मैं बस अपने शब्दों को यहीं विराम दूंगा और आपसे एक ही निवेदन करूंगा और एक करतल ध्वनि चाहिए मेरे को, अगर आपका सपोर्ट है तो, कि ये पद्धति पूरे देश में लागू होना चाहिए। अगर कुछ गलत कहा तो उससे मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन बस मेरा एक ही सपना है कि पूरा देश आरोग्य का भोगे और हर गांव में एक न्यूरोथेरेपी का एक डॉक्टर हो। जय हिंद, जय भारत।
being part of this occasion, and they are undertaking this beautiful training, which advise, rather, I request our Honorable Minister to see that through Ayush Department, this neurotherapy should be indulged into the syllabus of BHMS, BAMS, so that, as my friend told, so it will be limelighted and it will be spread all over country. All BAMS, BHMS students will undergo such training so that it will enter into hook and corner of every village of India. This is my request to Honorable Minister. With these simple words, I would conclude. Sarve Jana Sukhna Bhavantu. यहाँ के जितने भी वॉलंटियर्स हैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से और मेरी टीम मुझे खुशी है कि श्रीपाद अपने सेंट्रल मिनिस्टर
इनॉग्रेशन 24 तारखेचं हांव येयल्लो पळय हांगा हातीक एक सपोर्ट घालून येयल्लो आनी म्हाजे हिसपान दुसरे दिसता डॉक्टर नरेंद्र एक आनी दुसरो एक डॉक्टर अश्विन सिंग म्हणून हांव जेन्ना फॉलोअपाक गेलो तेंच्यान म्हाका म्हणून चल 20 का जरूरत नहीं म्हणून ये निकाल को बाजू में रख इसका कुछ काम नहीं है और म्हाका तेन्नाच्यान हांव सांगूंक सोदता एक्चुली आमचोय मातसो म्हाजोय शेड्यूल मातसो टायट आसलो म्हणून चड फॉलोअप करूंक पावूंक ना पूण सांगपाचें म्हणजे एक 3 फॉलोअपान म्हाजे हिसपान मातसो दूख आहा हांव अशें आय वोंट गिवन रॉंग हें म्हणटा पळय तें पूण 90% जे म्हाका पेन आसले ते सगळे कमी जाले ट्विस्टिंग करपाचे चाय गुणावपाचे जे आसले पळय ते सगळे कमी जाले एक्चुअली आप लोग डॉक्टर लोग जो काम यहाँ पे किया है एक्चुअली सबने भाषण किया है सबने देखा है कैसा है क्या नहीं है ऐसा चीज़ हम लोग कभी देखा नहीं एक्चुअली गोवा में इतना ऑफकोर्स वो इवन अपना जो रिकॉर्ड के हिसाब से जो आपका वो मोमेंटो आया है इट इज़ नॉट अ जोक इट इज़ बेसिकली ऐसा जो अपना कैंप आज तक में तो गोवा में नहीं देखा इट इज़ 101%. इट इज़ इम्पॉसिबल.